ओके पण सर फाटल्या दिसांनी कितले लोक दे आर व्हेरी अपसेट बिकॉज तुमच्या बिजनेरीन जे पयशे तेंचे घातलेले ते पयशांक लागून तांकां त्रास जालेले आनी तांकां मेळना म्हणून आनी फाटले 2 वर्सां म्हणटा गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेयना म्हणून कितें जालें हेजेर जो तुवें म्हाका प्रश्न केलो पळय गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना अत्यंत चुकीची गोश्ट आसा हें पयलीं लक्षांत दवरपाचें कालच्या मंडे सुद्दां हांवें परत ते आमचो ARCS जो आसा ताका हांवें आपवन करून विजनरीची कितें अपडेट आहा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा आमी जो RCSचो कायदो जो आसा त्या कायद्याच्या भायर वचून आमी कांय करपाक शकना हें आमी लक्षांत दवरपाचें गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान विजनरीची जी चवकशी जी आसा ती चालू आसा आतां चवकशी केन्ना जातली खंय कोणी अफरातफर केल्ली आसा खंय फ्रॉड जाल्लें आसा हेजे जो पर्यंत आमी ते ऑडिट करिना तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावपाक शकना म्हाका दिसता अप टू 2018-2019 हें ऑडिट जाल्लें आसा आनी थोडोसो बाकीचो ज्या जाग्याचेर कांयच तातूंत भितर इन्वेस्टमेंट जावना किंवा डेबीट क्रेडीट कांय जावना असो तरेचो तो पिरियड उरिल्लो आसा आमी परत एकदां काल मंडे हांवें तो आमचो ARCS सातत्यान फॉलोअप करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें सगळें जाले नंतर आमी जो फायनान्शियल ऑडिट रिपोर्ट जो आसा तो मागीर त्या FIR जे आमी ऑलरेडी लॉन्च केल्ली आसा ताका आमी हें करपाचें ठरलें आसा दिवपाक ठरलें आसा त्या नंतर एज पर कायदो जो कितें आसा त्या प्रमाणे तेजेर एक्शन पूण कितें जालेलें आसा ऑलरेडी FIR ही 2012-2013 जाल्ली आसा तातूंत भितर सगळ्यांक अरेस्ट जाल्ले आशिल्ले तांच्यान बेल आवट जाल्ले आसा आनी तेजे पासून चवकशी सुरू आसा म्हजे कडेन डिपार्टमेंट आयलो 2019 कळ्ळें न्ही 2012-2013 ते टील 2019 सुद्दां बरेचशे जाणांनी ताजेर आपआपले परीन काम केल्लें आसा आनी अजुनूय लास्ट फक्त म्हाका थोडोसो टायम कित्याक लागलो लास्ट 2 वर्सां जी जाली पॅन्डेमिकचें सिच्युएशन जें आसा तें पॅन्डेमिक सिच्युएशना लागून थोडोसो काळो जाल्लो आसा हेंवूय आमी एग्री करपाची गरज आसा पूण एक गोश्ट हांव तुमकां सिम्पॅथेटिकली सांगपाक सोदतां की आय एम विथ द विजनरी आनी कशें आसा न्ही जेन्ना मॅटर जेन्ना कोर्टान आसता मॅटर जेन्ना FIR रजिस्टर आसा रोखडेंच कांय गोश्टी तें ते कितें झाडाक लागून पयशे लागल्या आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तांचो जो डिमांड जो कितें आसा तो डिमांड ऑलरेडी ताजेर हांवें फ्लोराचेर उत्तर दिल्लें आसा जो अपोजिशनान जो रेज केल्लो आशिल्लो किंवा 0 ओव्हराचो मेन्शन केल्लो आशिल्लो ताका हांवें ऑलरेडी उत्तर दिल्लें आसा आय नीड नॉट टू कमेंट ऑन दीस इश्यू बट ओन्ली द थिंग इज दॅट हांव विजनरी बरोबर आसतलो जितलें जाता तितलें म्हजो आधार ह्या विजनरी बरोबर आसतलो हें हांव इतल्यान ह्या वेळाचेर तुमकां सांगता बट हाव कॅन द गव्हर्मेंट एश्युअर सेइंग दॅट दे वील गेट द मनी बॅक बिकॉज ती रोडटा सगळो खंयच्या गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लें आसा तांकां which government has given the assurance tell me no don't instigate to those people you just tell me which government has given assurance to the government आजपर्यंत खंयचोच गव्हर्मेंट खंयच्या सोसायटीक जो कोण इन्वेस्टमेंट केल्लो आसा ताका खंयचोच गव्हर्मेंट एश्युरन्स दिवपाक शकना किंवा त्यांचे पयशे हें करपाक शकना मला सकाळी अशे तरेचे 3000 वयर सोसायटी आहा तुजे सारकेले म्हजे सारकेले शेअर होल्डर्स आसा मला काही अशें जर जाल्यार तांकां कोण दितलो पयसो होय विशय आहा न्ही रे आमी मार्ग काडटा गव्हर्मेंट हॅज नॉट गिवन अ एश्युरन्स पळय आमकां हांगसर फटिंगपणां बीन उलोवपाचें ना बिकॉज इट इज अ मॅटर ऑफ मनी इट इज अ मॅटर ऑफ फायनान्स गव्हर्मेंटान हेंकां जें कितें नुकसाण जाल्लें आसत किंवा तांकां दिल्लें आसत तें गव्हर्मेंट कॅनॉट गीव दीस मनी हें लक्षांत दवरपाक जाय आनी आमचे पर्यंत कितें आहा जितले मॅक्झिमम जे कल्प्रीट जे कोण आसा तांकां सोदून काडून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार व्हरपाक आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान माय RCS डिपार्टमेंट आज पावलां म्हणटा Who is responsible for all these mess according to you? Who? For this all the visionary mess? मेन गोश्ट म्हणल्यार जे त्या वेळाचे डायरेक्टर जे आशिल्ले ज्यांनी बँकेची स्थापना केल्ली आशिल्ली ते आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कळ्ळें न्ही पळय आनी तेजे बरोबरूच शेअर होल्डर्स एंड डेपॉजिटर्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल कारण खंयची जेन्ना एक AGM जाता ते AGMीक उपस्थित आसप तातूंत पार्टिसिपेशन जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आतां 2012 टील टुडे कितले AGM जाल्या त्यो म्हाका खबर ना प्रत्येक AGMाक कितलो प्रॉफीट जाता कितलो नुकसाण जाता हे प्रत्येक जो शेअर होल्डराचो अधिकार आसता आनी त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी जर तातूंत भितर जर उपस्थिती लायली आसली हो विशय आज येवचोच नाशिल्लो हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय इवन तुम्ही जे प्रेस मिडिया जे काही गोष्टी आमकां प्रश्न जे करतात पयलीं हे प्रश्न विचारचे पयलीं तुम्ही विचार करपाक जाय की RCS इज ओन्ली मॉनिटरींग इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेपॉजिटर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेअर होल्डर्स
पर्सनल तेणेनी घातल्या कारण चिंतूंक जाय. ती त्यांची सोसायटी इट इज नॉट अ गव्हर्नमेंट सोसायटी. गव्हर्नमेंट ती सोसायटी चलयना. गव्हर्नमेंट इज ओनली मॉनिटरिंग इट. आणि जर जेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा ह्या सोसायटी भितर काही तरी अफरातफर चालू आसा किंवा खंय तरी मिसएप्रोप्रिएशन काही गोष्टी चालू आसात तेन्नाच आमीच सरकारानूच RCSनूच तें उक्ताडार हाडिल्लें न्ही आनी तेन्नाच हें अलर्ट जाल्लें आसा. आज हांव परत तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक वता इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच अँड एवरी शेअर होल्डर डेपॉझिटर टू टेक केअर ऑफ देअर डेपॉझिट्स which they have deposited in the respective credit society or the bank. कारण प्रत्येक एजीएमाक तुम्ही जोपर्यंत उपस्थित आहे ना तोपर्यंत मागीर फाल्यां सकाळी म्हणजे हांव आसतलो ना आसतलो ती नंतरची गोष्ट आहा. म्हजे कडेन हें डिपार्टमेंट आसतलें न आसतलें तें नंतरची गोष्ट आहा. पूण एज अ म्हाका जी कितें नॉलेज आहा ती प्रत्येकाची जबाबदारी आसा त्या इन्स्टिट्युशनाक भितर वचून तुमी एजीएमाक अटेंड अपणावन कारण तो तुमचो रायट जो आसा तो रायट तुमी घेवचो आनी त्या प्रमाणे तुमी वेवस्थीत त्या सोसायटी कडेन व्यवहार करतो. इतकंच म्हणजे Sir, सगळं. but right now they had warned the government that if the issues will be not solved, the law and order situation will be arise. What? If government doesn't solve the problem, the law and order situation See, government is not here for any threat and all. Government is going to do the work as per the law and regulations. You understand? The RCS is having its own act. As per act, it will be acted. No? कोणी फाल्यां गाडी कोणी दुसरी बँक घेतली थ्रेट दितली कोण गव्हर्नमेंट कितें भितलो कितें पिशेपणाच्यो गोष्टी उलयता तुमी. काही गोष्टी विचार करपाची गरज आसा तुमी. सर इवन आफ्टर अर्निंग फ्रॉम RCS तरी लोक ते डिपॉझिट करताले. इट इज जालें न्ही. हां RCSन वॉर्निंग दिवन सुद्दां थंय जर डेपॉझिट जाल्ले आसात. पिग्मी कोण कलेक्टर आहा ते पिग्मी दिताले ते लोकांक कळपाक नाशिल्लें कितें. ह्यो ज्यो अश्यो गजाली घडटा पळय ही आतां एक एग्जाम्पल जावन आसा लोकां कडेन हेचेर कितें जनजागृती जनजागृती जाल्या. हांवें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावटी 48 जे ह्या RCS एक्टा भितर हांवें अमेंडमेंट हाडिल्ले आसा लास्ट फ्लोराचेर 48 अमेंडमेंट्स. हातूंत भितर सगळ्यो काही गोश्टी आमी इन्कल्केट केल्ल्यो आसात. हे कित्याक लागून केले म्हाका ह्या लोकांचो पळोवता कारण इट इज अ हार्ड एंड अर्न आनी त्या बद्दल त्यांचो तो पयसो जो आसा तो सेफ उरचो सेफ रावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान RCS जितलो स्ट्रॉंग करपाक जाय तितलो आमी आज केल्लो आसा. सो हेचे फुडें अश्यो घडणुको घडून जावपा ना अशें म्हाका जर दिसता. आणि आमी टायम बाउंड काही गोश्टी फ्रेम घातिल्ल्यो आसा. खंयच्या मनशाक जर कोणाक जर दिसता जाल्यार आमी ताजेर चवकशी करता.